Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. कांय दिसा फाटीं दोडामार्गातल्या खडपडे वाठारात कांय लोकांक वाघ फिरताना दिसलो. फाटल्या मार्चात लेगीत ह्या वाठारात वाघ दिसलेलो. अन्न साखळेंतलो वाघ हो एक म्हत्वाचो घटक. एका जंगलात वाघ आसप म्हळ्यार थंय गिरेस्तकाय तशेंच ते जंगल समृद्ध आसप. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार सांगता. वाघ जो आसा हो खंयच्याय अन्न साखळेंतलो म्हत्वाचो आनी वयल्या पावंड्यावयलो दुवो आसा. आमी जेन्ना म्हणटा की एखाद्या जंगलान वाघ आसा म्हळ्यार ते जंगल गिरेस्त आसा, ते जंगल समृद्ध आसा. आनी जेन्ना एखाद्या जंगलान वाघ आसता तेन्ना समजपाक जाय की तृणहारी प्राणी जे आसा म्हणजे गवत खावपी जे जनावर आसा तेंचें अस्तित्व जे आसा ते नियंत्रीत दवरपाचें काम जे आसा हो वाघ करता. वाघ जो आसा तो एखाद्या वाठारान आसा जाल्यार आमकां कळटा की थंय कितल्या प्रमाणात गवे जे आसा तेंचें अस्तित्व उरूंक शकता. कारण गव्या सारक्या येद्या व्हडल्या जनावरांक मारपाचें काम जे आसा ते वाघ करता. गोंयांत काणकोण हांगासर वागऱ्या हन्न आसा, मागीर वागऱ्या गाळ आसा आमच्या गोंयांत. आनी वाघाची जायते कडेन वाघरो आनी व्याघ्रेश्वर ह्या नांवान पुजा जी जाल्ली आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा. आमी मनशांनी ठरोवपाक जाय केवळ वन खात्याची भुमिका न्हू, हे वन खात्याचे कर्तव्य न्हू, तेंचे कर्तव्य ते आसा घटना धाडटा. पूण आमी जाणपाक जाय की एक नागरीक ह्या नात्यान भारताची 48वे जे कलम आसा घटनेचे आनी 91वें कलम जे आसा हे राज्याक आनी त्या नागरिकांक याद करून दिता की आमी रानटी वाठार आसा, पर्यावरणीय परिसंस्था आसा आनी वन्यजीव आसा हांची राखण करपाक जाय, तेंचें संवर्धन करपाक जाय. आनी तें जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता की ही अन्न साखळी जी आसा हो जो दुवो आसा हो सातत्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.